welcome to FC Goa TV. Fans play a very big role in the success of any football team, and FC Goa's fans have been one of the best in the country, if not the best really. We have with us the fans of the Gaurs here, the East Lower Army and the FC Goa fan club. First of all, we are there in the stadium means for every home game. We don't miss even a single home game. And even away games, we create good atmosphere over there. So because of this atmosphere, it gives them energy to play, to improve their game, to play more better. So जेन्ना तुम्ही येता तेन्ना कितें तुमचे thoughts असता? You never know what the score will be, but we come for the team. Whether we lose, it's a draw or a lose or we win. At last, we support our team only, our home team FC Goa. So we just want to play, see our team play. That is why we come over here to see the game. Right. FC Goa ज्या तरेन खेळटा त्या तरेन एक तरेचो एक्साइटमेंट आसता, especially since the last 2 years with this brand of football that they play, tiki taka style. सकाळी उठताच मॅच डे दिसा एक वेगळेच फिलिंग असता, आय एम शुअर. एक्साइटमेंट असता केन्ना की टायम जालो 7 जाली हांव एक्चुअली आमी 4 वी गो बाय 4 टू द फोर्ट्रेस. एक्साइटमेंट असता केन्ना की टायम जालो 4 आमी मेळ्ळे सगळे आनी वी मीट नियर द इस्ट लोअर स्टँड. सो थंय मेळ्ळे की आमचो उजो स्टार्ट करपाचो तोच एक्साइटमेंट असता सकाळच्यान. उजो एक स्लोगन आसा, आतां हें स्लोगन जावनी उजो उज्याचें स्लोगन म्हणात. विडू उजो विडू उजो विडू उजो विडू उजो विडू उजो विडू उजो. एब्सोल्युटली हे भायर विडू उजो म्हणटा आनी मागीर एफसी गोवाची टीम स्टेडियमान भितर ग्राउंडार चडशे उजो घालतात, चडशे, बिकॉज इट इज नॉट 100% दॅट एवरी टायम उजो जाता, बट चडसो जाता. सो आतां आनीक फॅन्सा कडेन उलोवया. एफसी गोवाची ज्या तरेन सेटअप आसा गेले 2 वर्सां, ज्या तरेन जी स्टायल आसा, ह्या तरेचो फुटबॉल तुवें पयलीं केन्ना पळयल्लो गोंयांत? जिको आसतना पयलीं जावन पळयल्लो न्हू, ती कशी आसली स्टायल की बरी, म्हणजे स्किल्स बरी आसताली. कशी स्किल्स इंडिविज्युअल. आतां पळयत न्हू तूं सामकी टीम म्हणजे सामकी पासिंग गेम, टिकीट एका तूं कशें म्हणटा पळय सगळे फूल गेम पासिंग एका पास करता आनी क्रिएटीव सामकी, आनी पळोवन पसून बरें दिसता. वयल्यान लोक पसून म्हणटा आमकां मिनी बार्सिलोना कितें म्हणटा आमकां आमचे टिमीक. सो एक पळोवंक बरें मेळटा. गोलूय पळयता आमी कितले पडटा ते. हांव फोर्थ सिजनाक आमचो डिफेन्स मातसो स्लोपी आयिल्लो, सो तो अंदू बरो जालो, इम्प्रूव जालो. आनी आतां आमी आनी कितें ज्यो चेंजीस केला, जे आमी इंडियन कोण प्लेयर हाडला, सो तेजे पळयतले आमी कशें कितें इनपूट येतले. पोरू तुमी अवे गेमींग खंय गेल्ले, कितें मेमोरेबल इन्सिडंट आमच्या बरोबर कितें शेअर करूं शकतात? अवे गेल्ले म्हणल्यार मेमोरेबल म्हळ्यार कशें आसा, मेमरीज खूब गेले आमी. फायनलीक गेल्ले, मातशे लास्ट मिनिट मातशे दोळे काळे केले इतले लास्ट 4 मिनटां. पूण आमी कितें म्हणटा ते होप केन्ना सोडिना. पळोवपाक गेले जेन्ना आमी चेन्नई गेल्ले लास्ट सीझन, फर्स्ट मॅच आसली अवे गेम, सगळे जाण आसले आमी. सो कितले सुमार, कितले जाण? वी वे ऑलमोस्ट टोटल 80. हरशी तुमचो कितलो स्ट्रेंथ आसा एक अंदाज? मोर दॅन 100 आमची फॅन बेस ट्रॅव्हल आसता टोटल एफसी गोवा. आणि हांगा होम सपोर्ट आमी कशें फॅन क्लब आहा, एफसी गोवा फॅन क्लब, तुमची ऑलमोस्ट 500 क्रॉस आहा. आनी आमची कशें आहा 80 जाण आमी एक्चुअली आहा. पूण जेन्ना मॅच आसता पळय तेन्ना आमचो जो स्टँड आहा पळय सकयल्लो, थंयसर तुका मेजपाक मेळना इतले लोक आसता. बरोबर. इतले की आमी बसता जमनीर बसता. आमी त्या ब्लॉकार केन्ना बसत ना, उबेच आसता. उबे आनी खुर्चेर म्हणटा अजून 2 जाले सीझन बसत ना खुर्चेर म्हणटा तो, फक्त सकयलूच बसपाकूच मेळना. गर्दी इतली आसता ना म्हणून सकना कोणाक आमी कित्याक कोण येता तो आमचो, कोणूय यो चेन्नईचे एक अवेट फॅन ट्रावी आमची. जेन्ना ती गेम जाली, कित्याक जेन्ना आमी सेमीफायनलीक गेल्ले प्रिवियस सीझन 4th सीझनान, वी वेंट देर वी लॉस. जेन्ना आमी परत गेल्ले सीझन स्टार्ट करपाक, दॅट लॉस वॉज ऑन आवर मायंड. सो वी हॅड टू डू इट. सो देन आमी थंय गेला, टिमी फाटल्यान रावले. फर्स्ट गेम ऑफ द सीझन आमी तांकां बॅक केले एंड देन वी वेंट ऑन टू विन इट. सो दॅट वॉज अ थिंग. सो अवे वचून चेन्नईक मारून येवप म्हटल्यार सो सामको मोस्ट सॅटिस्फायींग एक्झिलरेटिंग मोमेंट फॉर फॅन्स. बरोबर. सुरवातीच्या मागीर केन्ना रिजल्ट कितें आसूं, लास्टाक गेम ती मेन तुजो सपोर्ट. आनी इंडियन गोंयचो फुटबॉल न्हू, इंडियन फुटबॉल पळय ताका जाय सपोर्ट. क्रिकेटीक सगळो सपोर्ट आहा, फुटबॉलाक इतलो ना. कारण आतां पळय गोवा, कोलकाता, केरला ह्या स्टेटीन बरें आहा, पूण बाकीच्यो स्टेटी आहा पळय त्यो इम्प्रूव जाता. सो त्यो इम्प्रूव जावंक जाय म्हणून आमी हें करता. आनी अशें सपोर्ट. आनी आमी आतां तूं म्हणटलो इस्ट लोवर आर्मी एफसी गोवा फॅन क्लब, आमचे ग्रूप आसूं वेगळे आसूं पूण हरशीं आमी एक म्हणून आमी आतां अशें वांगडा कळ्ळें न्हू. आनी आमचें कितें तें सगळ्यांक कितें तें उजो, कितें तें उजो, कितें
मागीर चॅन्ट करप आनी कितें करप सगळें कितें तें गांवठी आमी ती इंग्लीश चड घेवन भोवना कितें म्हळ्यार कसो आमी आमचे चान्स करता पळय सगळें आमचो ट्रेडिशन जो कितें आहा कल्चर भितर हाडटा शिगम्याचेर चान्स म्हण देडलो जाता देडलो तेजेर चान्स मागीर आनी कितें आहा रे आमचें आनी कितें कितें आहा देडलो दिंडी जिखले की आमी फातोडा दिंडी घालता ती ते व्हिडिओ व्हायरल जायत आसता ती दिंडी घालता आनी कितें कितें आमी अंदू आनी आमी हांगा बसून कोंकणी कातरां आहा ती आमी हेंच्या कॉम्प्लेक्साचें नांव घालता एक दोन तीन चार कोरोमीन आसता कारण कितें जाता हितून कितें जाता असलें कितें केलें न्हू बाकीचे लोक आतां हे जाता विनाट जाता दिंडी म्हणली सर आमी हे दिंडी घालता आमी कोण आनी कोण येता लोक नाचपाक येता आनी कातरां म्हणलें जाल्यार गोंयचें कितें जाता आनी दुसरें कितें देडलो हे शिगमो हें आतां थोड्यांक खबर ना हें आमकां खबर आहा आमी विलेज हितूंतले एरियेंतले आमकां खबर आहा पूण सिटीन जो कोण आहा पळय तांकां हें खबर ना सो तांकां कळटा हें फर्स्ट हें देडलो म्हणल्यार कितें सो तांकां नॉलेज मेळटा देडलो करून गोल मारलो करून गोल मारलो अशें आमचे चान्स आहा काय न्हू सो एक अशें आमी करता सो एक युनिटी जाता दिंडी आनी अंदू आमी हेंवूच चालू केलां मातशें म्हळ्यार फाटल्यान या प्रायमरीन या म्हणलें सांग सांग बोला ना गोवा जिंकेल काय कोरो आमचो गोल मारून हॅट्रिक करेल काय सांग सांग बोला ना सो एक उमेद जाता अशी आनी कोणें आयकोना तांकां कितें आयकोंक मेळटा इतलोच आमचो म्हणजे आमचो कल्चर आहा पळय तो स्पोर्ट्सा वांगडा फुडें फुडें व्हरपाचो हो आमचो मेन एम आनी फुटबॉल तें आसात तें आमी सुरवातीच्यान केलां सो हो फ्लेवर जो आसा तो सारको गोवा कडेन कनेक्टेड आसा हें आमी आतां आयकलें हांच्या फॅन्सां कडल्यान FC गोवाचे FC गोवा फॅन क्लब जावं किंवा इस्ट लोवर आर्मी जावं हांचे कनेक्शन सामकें स्ट्रॉंग आसा कारण तांचे जे चांट्स आसा ते फुली गोवा बेस्ड आनी गोवन स्टायलीचे आसा हें बरें दिसलें आमची एंथम शी एक आहा आमी ते केला कारण आमी कशे वयतले आमची टीम वांगडा कशे वयतले ती एक बारीक केला हल्ला बोल मारिया गोल मारिया रे गोला गोल आमी गोंयकार सदांच मुखार बसत रावतले हरप किंवा जिखो आमी वांगडाच आसतले मारिया गोल मारिया गोल आतां आमी हांगा एक जो फॅन आहा सपोर्टर आहा ताका आमी मातशें वळखूंकूय विसरले कारण जो एवरी टायम आमकां मॅची दिसा वेगळ्या वेगळ्या रुपान दिसता सुपर गौर म्हणून एकदां तुजो भोवमान जाल्लो क्लबान केल्लो दिलीप सातर्डेकर आतां हांव वळखलो कारण तो आज नॉर्मल कपड्यांनी आयला सो दिलीप तूं जी एक जी रुपां घेता न्हेसता वेगळे वेगळे तरेन हातूंतल्यान तुजी कितें मॅसेज आसता FC गोवा खातीर हांव ल्हानपणा वचून फुटबॉलाक सामको पिसो पयलीं प्रो लीग पळयतालो आय लीग हे ते पळयतालो पूण जेन्ना 2014 जे ISL स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान एक गोंयाचें एक नांवूच अशें उज्वल कशें जालें येयल्लो गेलो फुटबॉल म्हणजे कितें आतां आमचे गोंयचे बरे बरे फुटबॉल इंडियेक खेळ स्टँडर्ड खेळ म्हटल्यार जेन्ना ISL स्टार्ट जालें तेन्ना आमचे कळ्ळें की आमच्या गोंयचे कितले स्ट्रॉंग मनीस ते फॉर एग्जाम्पल आमचो ब्रँडन मंदार अशें नांव घेयना म्हळ्यार आयज तेंचें सगळ्या इंडियेक व्हडलें नांव आसता हें कित्याक जालें ISL खातीर म्हणून ISL आनी तुमी जाणा फुटबॉलाक पिसो म्हणटू हांव कितें करचो नेम ना आनी म्हाका अशें दिसता म्हाजें आतां कोस्ट एक गेम आसता एक फाल्यां परवां केन्ना आमची नेक्स्ट गेम आसता तेन्ना म्हाजें रात दीस विचार एकूच आसता की कितें तरी नवीन कितें करून दाखयतलो म्हणून आनी लोकांची एक अपेक्षा आसता की हो कितें तरी नवीन जावन येता म्हणून लोकांक गेमी इतकें इम्पॉर्टंट म्हाका आसता अशें लोक म्हणटा हांव म्हणना सारकें न्हू म्हणून आतां लोकांक वेटींग पडलें की केन्ना आमची 23 तारीख गेम येतली FC गोवाची आनी तेका पळयतलो अशें दिसता सारकें म्हणून म्हाजो प्री प्लॅन ना अजून काय प्लॅनिंग करूं ना 23 कितें आसता एक स्थानीक कलाकार एक हांव आसा आनी ते सगळे आयडिया एक नॅचरली म्हाज्या मनान येता
केन्ना येता त्यो आयडिया ते मॅची दिसा येता काय मॅचीच्या पयल्या दिसा येता? ते कितें ना ते हांगान कशें येता कळना ते नॅचरली कशें. आनी आमचे सपोर्टर म्हजे फ्रेंड आसा, विवेक आसा, मनोज सगळे आसा, तांचें नांव घेयना एक्झॅक्ट. खंयचे खंयचे लोक? तूं मयेचो? हांव मयेचो, आनी मयें तुजे बिचोलीमचो. खंयचे खंयचे? आनी आमचो शेजारी आमचो आसा, विवेक कुडासकर आसा, मनोज आसा, परत साहिल हे सगळे ते म्हाका हेल्प करता, पेंटींग करता, FC गोवा हे ते. पळयला आनी एक पळयला न्हू दाखयल्या आमी ते तुमी. फेसबुकार सगळ्यांक. सो आतां म्हाका आतां रात दीस झेम ना केन्ना 23 तारीख येतले आनी अजून तकलेन कितें आसा 23 तारीख? नो त्या दिसा सस्पेन्स. आतां एक सांग, कितली रुपां जाली तुजी अशी? आतां 2 वर्सां जाली तूं हे करता काय चड? 2014 मेरेन आजून मेरेन नवीन नवीन करून गेले एक पयल्या ISLच्यान तूं हय 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 पयलीं बरें मातशें बारीक परी केली मागीर मातशें प्रोफेशनल करताले कितली जाली रे रुपां? मेजूंक ना दिसता. एक्झॅक्ट कितल्यो गेमी आसा तितक्यो मेजा तुमीच मेजपाच्यो. वंडरफूल. सगळे फोटो दवरल्या. एक बीग वीथ सगळे स्कॉडाचा एक फोटो घेवन एक बरो व्हडली फ्रेम केल्ली आसा. मोर दॅन 2000. तुका सुपर गौर केल्लो FC गोवान तेन्ना एक बरो सपोर्ट. कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो तुजो? कशा तरेन तूं तो मोमेंट एन्जॉय केलो? तुका खंय व्हेल्लो? सुपर गोल हांव पुण्या जाल्लो एक्झॅक्ट. तेन्ना म्हाका सांगूंक शकना की तेंच्या प्लेयर आवट हांव तें एन्जॉयमेंट केलें तें म्हाका एक स्वर्गान आसल्या भशेन. तांकां एकल्याक प्रावडनेस अशें ना आनी तेंच्यांनी एक आपलो भाव कसो तेंच्यांनी म्हाका इनवॉल्व केलो तेंच्यांनी परत आनी अशें एक्झॅक्ट सांगूंक कळना खूब बरें केलें तेंच्यान म्हाका इतकें सांगूं. The quality of football that FC Goa play ensures that there is no shortage of the 12th man in the stadium. And we have another organized group of supporters with FC Goa, backing FC Goa, and they are the Gaur army. They come in big numbers for the games at home and also travel away. Sergio's Gaur Army! Sergio's Goal Army! Sergio's Goal Army! Sergio's Goal Army! Sheridan Fernandez! Sheridan Fernandez! Sheridan Fernandez! Sheridan Fernandez! Oh, Manda round this side! 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 I'm a big fan of FC Goa. I've been watching each and every game for all the seasons, and now I'm a part of Gaur Army for the past 3 seasons, and I'm very excited and very happy and just waiting for the matches to begin. And I would like to wish the Gaur Army, the FC Goa team on behalf of the Gaur Army, a very all the best for the coach, the team, and all the FC Goa management. And one message for the fans and for the team from the Gaur Army is that we are all set and ready to do Uzo at the fortresses in Patoda, Goa. Forza Goa! Forza Goa! So your thoughts on the team now with the new players coming in? The team looks like they have tied up the loose ends or ironed out the flaws or the weaknesses that they had. Should be pretty good, isn't it? Yes, we had a couple of weaknesses in the defense in overall team, but we have got a new defense, Ivan, and he's been doing very well. He's a good pace, and he will be a good stopper to play along with Murtada Fall. Absolutely. And the main thing is that we have Winger. repeated, Jungle. Jungle Wingle is also there, and the set looks very quite stronger. And since we have been retained the same players, and they know each other's game, and I hope they will play well, and definitely they're going to do well than the other teams. For 5 years we are supporting, past 5 years as well we've been supporting FC Goa, and this season is going to be, I think, ours, because we missed the cup twice. Absolutely. And the third time is going to be lucky. Sergio Lovera has got a fantastic team this year, and I'm sure they are going to perform on the field the way he wants it and the way Goa wants it. It's been really amazing because we've been traveling for these last 3 seasons, and the full Gaur Army has been chanting for each and every player. We welcome them at the stadium, even away. So it's been really nice. We have really so much fun in the bus and everything. Like some years, 3 years back, I got Chorus Jesse in the stadium, so it was
the best moment. Souvenir. So, yeah. This journey has been really good. I'm a proud member of the Gaur Army, and the Gaur Army has given us the opportunity to express our feelings towards the team. We chant, we go away, and we always back the team even when they are down. That is why we are here today. Forza Goa. That's the duty of the fans. When they are down, you got to get them up and get them to give more than 100%, isn't it? Yeah, sure. We love our team and we always are there to back them up anytime. But the crowning of the glory was when we went to Sadly, for the Jamshedpur for the finals and we won the Super Cup. That was was the joy that But the we finals felt. in Mumbai was a bit of a heartbreak It was a heartbreak. against Bangalore. Yes, isn't but it? we How supported did our you team deal with even that? after that. We always were with them, win or lose, as he said. We will always be with FC Goa, and yeah, the support is always there. FC Goa team is one of the best team in the way that they play very good, entertaining football. We have got this year also. I am very enthusiastic because most of the players have been retained. Like Koro is there, Mandar is there, Saritan is there, Brandon is there, Edubedia is there. And like always, I hope that this year also they entertain the crowd and we are always there to cheer them. Yes, Forza Goa! Goa, we are the Gaur I think the best part is that with FC Goa, these players have put in the hard work as well. And Brendan and Mandar now are in the Indian team. So, as Goans, we are really proud of what work, the efforts that coach has put in to improve their game so that they are now giving their best for India. Yes, it's good to see that some of our very own players are in the Indian team. It's a proud moment for all of us. And also for the Gaur Army, we do support all these players. And as Sergio, our coach, says, we support him. And his main aim is to bring up the players. So we will support him and endeavor that he will continue to do so and get more players into the Indian team. Absolutely. And I think so with the exciting football that we have being played, even our opponents will admit that FC Goa plays exciting football. And I have a couple of my favorites, number 10, 71, number 5, number 4. So, From FC Goa. And I've seen all the coaches, the way they practice and all the things that they do. I'm really amazed. This is a good team. I hope they go all the way this year. Who is your favorite player? Koro is my favorite player and I hope the whole team plays good. Very nice. Last year, the Goa team was about to win the trophy but they failed, but this year I hope they win. Sure. They should. They will. Mostly I like Koro, but this year I hope they turn out good because last year was not so good. So this year I wish them best of luck. I like the team effort, good sport. This year I'm very confident we're going to win the cup because we had the past few seasons which we had, some went our way, some didn't go our way, and we had a terrible season as well. But this year I just feel that we are going to get our hands on that trophy, we are going to win it because the third time, as he said, is always lucky. Absolutely, and I'm sure you're going to play your part as well. We got Goro, I just don't think you understand. Oh, when he scores, we go crazy mad. We got Goro in us. La 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 la, ooh, sha la 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 la, ooh, la 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 la, sha la 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 la, ooh, sha la 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 la, ooh, sha la 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 la. Forza Goa, Forza Goa, Forza Goa, Forza Goa. We heard the fans, their sentiments, and they're all united in their goal, and they want FC Goa to win the ISL title.